सन सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोडा उल्हासा जेवणात तुझ्या सगीच्या जेवणात तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्ती मोगा तुका आमी हसिता काळजा मोनान एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी हसिता देता आमी मोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोडा उल्हासा जेवणात तुझ्या सगीच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां सर बरें केल्ल्या देवाक आमी कितें म्हणी दिवंक आशेता तरी देव आमचे तावन कांयच अपेक्षिना आमच्या बऱ्या मनाक सदांच संतोष पावता हे बरें मन देवाचें उतर परगटून राणावडांक ताचे सरशी आपूण हाडूंक जेजू आमकां उलो दिता जना प्रवादीन देवाचें उतर निनेवेन परगटले जेजूची ओळख करून दिली तांचे जिवीत बदलून तांकां देवा सरशी आपूण हाडता ही सकत जेजू तावन आपणूंक आमी मार्ताची भयण मरये बरी जेजूच्या पांयां सरशी बसून ताचें शिकोवन आयकूंक आसा देखून मोगाच्यानो जर तर देवाची ओळख म्हाका ना हांव दुसऱ्यांक देवाची ओळख करून दिवंक शकना त्या देखून देवाचें उतर आयकून आमच्या जिवितांत सदांच जियोवन दुसऱ्यांक देवा सरशी आपूण हाडूंक कृपा ह्या मेसा वेळार मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां मोनाची उतरां सर सारून वायट नदरांनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या सगळ्या संवाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार दे आमची गवत करूं आणि आमची सगळीं पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकृत सोम्या काकृत Krista kakrut Krista kakrut Somia kakrut Somia kakrut आज सांग फावस्तिनाचो दीस आमी समरमतना तिजो काकुळतीचो तेर्स आमकां फळादीक जावन दी म्हूण मागया प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत आसतना संपूर्ण प्रिती मोगाच्या वाटेन मुखार वचूंक आनी तुज्या राजाची रूच धरूंक आपलें ध्यान म्हूण तुज्या राजाचेर दवरूंक तुवें भाग्यवंत फावस्तिनाक आपयले हे मोगाची वाट धरून संतोश भरीत काळजान फुडें सरूंक आमकां शिकय म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे Amen
जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेश्वराचे उतर दुसरे बोटी जोनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवासाक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सरेश्वराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीस भर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुन्हे वस्त्रां पांगरली. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली, गुन्हे वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकारांचे फर्माण ये. मनशां आनी जनवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजती गुन्हे वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट चल आनी आपल्या हातांत लागून आसलेलो जुलूम सांडूंक कोण जाणा. एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणें आपले वायट चालेक वाड केली. हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धरतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केलें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. पातळांत सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या कलत्या विनंतच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून फातकाचे बक्षाने आमकां आसा तुजी भयाभक्त. हे इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायलाक ताच्या सर खोटेपणांतलो सोडयतलो. Alleluia gauya somya करसिया ताच्या पवित्र नावा मोगळे कुसार्या. Alleluia gauya somya करसिया ताच्या पवित्र नावा मोगळे कुसार्या. देवाचे उतर ऐकून ते पळतात ती चड सुभागी. Alleluia gauya somya करसिया ताच्या पवित्र नावा मोगळे कुसार्या. Alleluia gauya somya करसिया ताच्या पवित्र नावा मोगळे कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेतना एका हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाची एक स्त्री आसली आनी त्या स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुम्याच्या पांय सरसीन बसली आनी तिजी शिकोवन आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यान पडली आनी जेजू सरसी येवन म्हणाली, सुम्या
म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू तिका चिके म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेच्यो थोड्यो मात्र. मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिजे लागसो तो काण व्हरूंक हांव सोडचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तुमच्या लागीं वांटून घेवचो म्हजो विशय प्रेयर अँड सायलन्स, वर्क अँड बॅलन्स. एका फिरगजेंत हांव वाचतना थंयसर चड आनी चड भुरगीं हायपर एक्टीव, रेस्टलेस, शिकपाचेर तांकां गमण ना हें हांवें पळयलें. हांव बापय कंप्लेन करून तांकां हाडून सांगतात, प्रेयर कर फादर, वांजेल रजार कर. आयडिया कार्मेल ब्लॉसम प्रेयर ग्रूप म्हणलो हांवें एक मेळ घडलो. विंचणार थोडी, 15-20 चड न्हय, आनी कुशे मनान आयिल्ली तांकां हो मेळ घडलो. 15 मिनिट्स 15 मिनिटांचो म्युजीक ब्रिदींग सायलंट मेडिटेशन. तांणी एका व्हडल्या हॉलांत सोशल डिस्टन्स करच्या पयल्यांत बरें डिस्टन्स 15-20 जाणां बसल्यांत, कम्फर्टेबल पोजिशन, दोळे धामचे, हात उस्क्यार उदारे दवरचे, सोम्याची मजत मागोवंक म्हूण, आनी उपरांत कांयच हालोवंक ना. दे कॅनॉट शेक इन द लिस्ट. हें तेणें पळोवंक ना, बोटांय हालोवंक नात. 15 मिनटां बॅकग्रावंड सॉफ्ट इन्स्ट्रुमेंटल म्युजीक, आनी त्या बॅकग्रावंड म्युजिकांत स्पश्ट बुजवणेचो धैर्य दिवचो जेजूचो ताळो. वांजेलांतलीं उतरां. मोगाच्या भाव भयणीनो, सुरवेर तांकां कश्ट मारले, पूण एक 10-15 दिसां भितर दे वर डुईंग इट ऑलमोस्ट परफेक्टली. आनी अजाप, हांव बापय म्हणूंक लागली, फादर भुरगीं शिकतात, बरें करून शिकतात. 50 मिनिट्सांचें एक सेशन म्हणचें हांवें, ताजे वयर एकच फावटी शिकचें समान न्हय तें. त्या एका सेशनाक कांयच डिस्ट्रॅक्शन नासतना शिकतात. आनी फादर घरा तेरशी बरो करून म्हणटात, आनी फादर आमची उतरां आयकतात, आनी फादर तांची भलायकी बरी जाल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, आजुनूय तीं भुरगीं हो प्रॅक्टीस करनासात 15 मिनटांचे सायलंट प्रेयर. आनी तीं कॉलेजींत आसात. 60-70% मार्क काडटात, 50% काडचीं भुरगीं. आनी थोडीं कामांत आसात, कामांतूय तांकां सक्सेस. जस्ट दीस 15 मिनटांचे सायलंट म्युजीक स्लो ब्रिदींग प्रेयर. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे कॉयनाची एक सायड आनी एक सायड कॉयनाची आसा. हांवें म्हळें प्रेयर अँड सायलन्स, बट वर्क अँड बॅलन्स. जेजू एप्रिशिएट करता मेरीज प्रेयर अँड सायलन्स. म्हजें क्वेश्चन, बट डीड मार्था इन्स्पायर वर्क अँड बॅलन्स? येस. आयच्या संवसारांत जेजू आयलो म्हूण चिंतया हांव. मार्था आनी मेरी आयच्या संवसारांतली. तांगेर गेलो. मार्था मार्था, तूं जायत्या संगती विशयान टेन्शन करताय. ह्या मरयेन बरो वांटो विंचला.
मार्ताक राग येयलो इन द मॉडर्न वर्शन आनी बुस्स करून ती किचनाक गेली. पूण एकाच मिनटान आयली, जेजू यू हॅव ए पॉयंट, यू आर रायट, किचन वर्क कॅन वेट. मार्थाय आयली, जेजूच्या पांयतळा बसली. जेजूची मधुर बुजवणेची उतरां तो सांगतना मार्था आनी मरियेचे दोगां पसकी, दोनोवान आनी कारिश्मा ती आयली आनी जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक उबे रावली. अर्दो घंटो जेजू उलयतना उस्वास बंद करून म्हणल्यार बरी ती जेजूची उतरां आयकाली. अर्दे घंट्या उपरांत जेजू उठलो. नाव लेट्स गो टू द किचन, आमी किचनाक या सगळीं आनी मार्ताक हेल्प करया. आनी किचनांत जेजू एक्सपर्ट सुतारी रांदवे बारीक तो सुटी करूंक लागलो. मार्था निवळ दाट बरो निवळ करूंक लागली. मरियेन बांगड्यांचे रेशत केले. दोनोवान आनी कारिश्मा भितर वचून तांचो व्हिडिओ गेम बंद करून भायर आयली आनी टॅबाचेर म्युजीक घालें इन हिज टायम आनी डॅन्स करूंक लागली. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें समतोलन तुज्या आनी आमच्या जिवितांत आसूं दी म्हूण मागया. तुझ्या पायांतळी मेतळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे बापा तुझे लागीं पातकी निर्भागी कसबा केल्याय तुवें देवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावा जीवन आमचें उंड्या बायना सवें बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे बापा तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा, भक्तीन तुजी सेवा करूंक भगवंत फावस्तिनाच्या उडासाक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू मदें सर्गींच्या वस्तूंचेर काळीज दवरूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. बोक्सानी आनी नवसरनी दिनवासनेचे महाप्रार्थन 2 फावस्तिनाच्या ह्या फेस्ता दिसा. बापा, सर पदवेदार रचणारा
संवसार तूं चलोवन वरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासतां आनी तुका वाखाणतां. झगडी आनी भेद आमकां दोन भाग करतात, तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जियोंक तूंच आमची मनां बागावन तयार करताय. तुजो आत्मो आमची काळजां बदलता. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात. राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन आमी आमची झगडीं संपयतांव तेन्ना, राग सोडून दिवन दाया दाखयतांव तेन्ना, बक्षानेचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता. ह्या खातीर नित्यकाळी दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आमी फावो. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र Poet, 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 तळपारांचो सर्वेस परतू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, उन सर्गी तुका जय जय जय, उन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय, उन सर्गी तुका जय जय जय, उन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्परा पवित्र बापा, बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता. मनशा कुळाक तो तुजो थारणाचो शब्द, फातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा समेस्तांक तो तुज्या शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुज्या सचली पयस पयस गेल्ल्या, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपांत परतून हाडली. तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक, एकामेकाच्या इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मोरोंक दिलोय. ताणें आमकां बोक्सांनी जोडून घेतलें तें आमी आतां समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळोवंक वेता, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुडका जोडून दिवच्याक तो मोरोंक वेतालो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक खरोराचे हे रगत. फातखांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सगट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता,
तुझे पुनर्जीवन पोहून आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही ओळखता. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुतान हे आपले मोगाचें देणे आमच्या हातांनी घाला. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता. आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोगसण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं. आमचो वेगळो सार तो काडून उडोवं. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी सगळ्या गोवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाच्या परजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं. तुजी इगज मतां मनशां मदें एकवटाची खुणां जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगा भगवंत अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये आनी जुजे तिजो पती भगवंत फावस्तिना आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातींच्या देसा बसांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सरपदवे धार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. 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 आयसो 3 वरार आमी करचो खाकुळचो तेर्च चड फळादीक आमकां जावं दी म्हूण फावस्तिनाक घेवन आमच्या बापा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझे विशी स्वर्गांत आसा तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेला बक्षिता तशें आमची पात्रां मागोस आनी आमकां ताळेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजूक आमी अत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या अपोस्तलांक शांती दिली. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता तुवें म्हळें. आमच्या पथकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. हो आमचो जेजू खाकुळतीन भरलेलो ताच्या जेवणाक आमकां आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पावना, पूण तुज्या उज्यान संभाळाय. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय
संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवितचे उदक पियूंक ती सोम्या आनी तांदूळची बाग. जिविताचो उंडो दयेन ती सोमिया आनी भूक मोची तांब. बापाची कुशी तुवें केलें तुजें काम अर्पून तुजो प्राण. सतानानी स्पिरितान करूंक आराधन भेटले सगळे प्राण. जिवितचे उदक पियूंक दी सोम्या आनी तांदूळची बाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोची तांब. तूं बरो गवळी शेळ्याक वळखुसो पोस्तांचो करसो. नितळ उदक दिवन तांकां मोगान पोशिंचो जीव सैतर पुसो. जिवितचे उदक पियूंक दी सोम्या आनी तांदूळची बाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोची तांब. जिवितचे उदक पियूंक दी सोम्या आनी तांदूळची बाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोची तांब. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, विश्वासी देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणाच्या बळान भाग्यवंत फावस्तिनाची देख घेवन तुज्या मोगांत सदां थीर रावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. ओसनेयात फावस्तिनाच्या बळादीक विनंतेंत तुमकां धाडटा. देवाची शेवटकार. Verta, verta, somia, tuzo spirit haum geta. Gata, gata, somia, tu Jesus I haum magta. Tuns tirada, tuns mozo sambalna, tuns
म्हजो तिरादार, तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रासोवे अंगावी आशीर्वाद दिवांका. Băgând cu să-ți pruvenă rugăm și Doamne și Dumnezeu, Babace, Putace, Păvitrat, Mercenavi. Amen.